गाइस आम्ही वयता फातर्फे कान्नीकडे। आमची गाडी नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा पावतली म्हणतात। कितलो किती खर्च येता तुम्ही बी पळयात। फायनली आम्ही आमची गाडी चार्जिंगेक लायल्ली आसा। इतली सुंदर दिसता देवी पोवपा। हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग। कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात। सो आयज हांव आनी अवी वयता फातर्फ्या। हांव आतां न्हेसोन बिसोन रेडी जाल्लेले आसा। आता अवी तयारी करता वचपाची। सो आता आमी भायर सरता। सो गाइस आता आमी पणजेच्या ब्रिजार पावलेली आसा आणि ती बी आमी खंयची गाडी घेऊन भायर सरल्या ती पळय, ओला इलेक्ट्रिक। आमची गाडी नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा पावतली म्हणटा काय ना, लेट्स सी। आणि कितलो किती खर्च येता तुम्ही बी पळयात। आमी आता वयता नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा, फातर्फ्या वयता आमी। बरे आमी आता पळोवया आमकां कितलो भावनी गाडी चार्ज करची पडटली ती। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। आयज आमी खंय वयतात? आयज आमी वयता फातर्फे कान्नीकडे। नॉर्थ गोवासून आमी आता म्हापशेसून भायर सरलेली आसा आणि म्हापशेसून आमकां वचोंक जाय फातर्फ्या। सो टोटल अप डावन आमचे आसतले 150 ते 160 किलोमीटर। आता 160 किलोमीटराक आमी घेवन येयला ओला इलेक्ट्रिक आणि हेतून आता कितलो खर्च लागता पळय तेय तुमकां आमी आयज सांगतली। सारकें मुगा? हय तर। आणि गाडी आमची पावता काय ना ती बी पळोवया मरे। सो आता लेट्स सी आमकां कितलो पेट्रोल कितले पयशे लागता वयपा येवपाक ते आमी तुमकां हे डिटेलान दितले। आता पळय आमची आता ही गाडी ओला आमी घेवन वयता। आमचे गाडयेची बॅटरी आसा आता 75% आणि आमी म्हापशेसून ऑलमोस्ट आता पळय GMC रोड क्रॉस करून फुडें पावलेली आसा। आता आमी वयता सारखे फातर्फ्या। आता नेक्स्ट स्टॉप आमचो आसतलो गाडी चार्जिंग स्टेशन। आता चार्जिंग स्टेशन आमकां खंय मेळटले ते पळोवया। आणि हेतून आमी फातर्फ्या पावता जाल्यार आमी मागीर बेळगांव वयतली ना आमी। हय चल लेट्स डू इट। पळय काय बरो व्यू हा हांगासरलो आणि रस्तो पळयात काय बरो। चलो लेट्स गो। तेजी गाडी बंद पडली दिसता बाबड्याची। न्यू ब्रिज जुवारी। सो गाइस पळय आमी आता वेर्ना पावलेली आसा आणि वेर्ना पळय हांवें हेजेर गुगल मॅपाचेर मारून पयलें की कितले किलोमीटर आहा पळय ते चार्जिंग स्टेशन। 10 मिनटाची वाट दाखयता 12 किलोमीटर आणि माझी बॅटरी आहा 55%। सो चला आता या आमी फुडें न्हू का। गाइस हे पळय आमी चार्जिंग स्टेशनाचेर पावलेली आसा आणि आमी गाडी हांगासर लायल्या। तर पळोवया कितलो टाइम लागतलो तो। आमी आता पावलेली आसा मारगांव चार्जिंग स्टेशनाचेर पावलेली आसा ओलाच्या। आणि पळय गाडयो पळोवंक शकतात तुमी हांगासर पळय गाडयो ऑलरेडी कोणी चार्जिंगेक लायल्या। तो आमी आता रावता खूप वत पडटा सो वाज येता गरमेन त्रास जाता नाका शेवट जाला। आणि आमची गाडी ऑलमोस्ट आता 45% बॅटरी आहा। 55-60 किलोमीटर आमी आता पर्यंत गाडी चलयल्या आणि फातर्फे कान म्हणटा पळय आमची ती आता हांगाल्यान 25 किलोमीटर आसा। सो आमकां अप डावन टोटल आता 170 किलोमीटर बी ना घरा पावता म्हटल्यार। सो आता पळोवया मातशे वगत वेट करया चार्ज करया। गरमेन आमकां पयलींच नाका शेवट जाल्लेले आसा आणि लोक हांगासर गाडी चार्जिंगेक लावन गेल्या। आता पळोवया ते केन्ना येतले न्हू रे अवी। हय चार्जिंगेक लायल्या थंयच सोडून गेल्या आवटे कशे शी ते येता म्हणसर आमकां हांगासर वेट करचो पडटलो आणि गरमेन पयलींच रावपाक जायना। हे पळय चार्जिंगेक लागले अजून कोण ना आता पताच ना कोणाचो। फटाफट चार्ज करपाचें आणि मागीर पावपाचें नगा। फायनली आमी आमची गाडी चार्जिंगेक लायल्ली आसा। हे पळय कितलो टाइम लागतलो अवी चार्ज जावपाक? पळोवया कितलो टाइम लागतलो तो। 43% आहा आमची। 3 सुमार चार्ज जातली खंय 70। सो गाइस फायनली गाडी आमी वेट करून करून चार्जिंगेक लायलेली आसा आमी। सो आता पळयता केन्ना चार्ज जाता ते आणि मागीर चलया भायर सरया मागीर फातर्फ्या वचया आणि थंयसरल्यान मागीर डायरेक्ट घरा पळय जाता चार्ज। अवी म्हाका तान लागल्या। आता पळोवया ते लागीं खंय उदीक बीन मेळटा जाल्यार तो।
आमची आणि गाडी चार्ज जावपाक आणि अर्द्यावर आसा. आता पळोवया अर्द्यावर आम्ही अशीच रावन आता टाइमपास करता आणि कितें म्हणून करतली. आमची गाडी चार्ज केली, चार्ज बीच करून गाडी आम्ही आता पिट स्टॉपार रावल्या. फाटल्यान आता एक बरो ज्यूस मारतलो म्हणून, कित्याक खूप डिहायड्रेट जाल्लो आसा हांव फायनली. आणि गाडी चड चार्ज करूंक ना, हार्डली 25% चार्ज केले आमी, कित्याक चड वगत रावलेले जाल्यार टायम चड जातलो. आमी पयलीं वयता देवळान वचून येयले काय मागीर परत लायता चार्जिंगेक न्हू. हांगा ना जाल्यार मागीर पणजे लावपाची. हय, हांगा ना जाल्यार मागीर डायरेक्ट पणजे हायपर चार्जिंग स्टेशनाचेर लावपाची. आनी मागीर तुमकां सांगता आमी देवळाचे मागीर येवपा वयपाचे कितलो खर्च लागलो टोटल पळय तो. आतां मेरेन सद्या 0 लागला. आतां मेरेन 0 खर्च जालो. तो पळय फायनली ज्यूस पियता वा. ज्यूस पियले काय मागीर या मगो आमी गांव फूल पावर सारके. फायनली आमी आतां फातर्प्या पावली. सो गायज आमी फायनली पावले आनी पळय आमी फोटी बिटी घेतलेली आसा. आतां ह्या देवळान पयलीं पांयां पडटा आनी मागीर आमी त्या देवळान वयतली आनी थंयसर एक आहा फातर्फे कांदीचे आनी ही कुंकळकांड. सो आतां आमी हांगांतल्यान थंय वयता, जालें पळोवया मागीर. सो गायज आमी फायनली पळय देवळान पावलेली आसा. हांगासर पांयां पडटा आनी मागीर फुडें चलली आमी. पळय आमी आतां फातर्प्या पावल्ली आसा. हे आमच्या फातर्प्याचे देवूळ. फायनली आमी भितर पावलेली आसा. सो हे पळय गायज शंकराचे लिंग. आनी अशेंच आमी ह्या देवळांतल्यान आतां ह्या देवळान पावलेली आसा. आणि खूप गरमी आसा. गरमेन आमी 2 व्हिलर घेवन पळय हांगासर येयलेली आसा. आतां देवा कडेन पांयां पडटा आनी फुडें सरता. सो गायज पळय आतां आमी देवीचें दर्शन घेवन बसलेली आहा. मातशें वगत देवळान बसतात आनी मागीर आमची रायड कंटिन्यू करता फुडें. फुडल्या देवळान वचोंक जाय. फुडल्याय देवळान वचोंक जाय आमकां आतां. आनी आतां हांगासर जाल्लेली आहा 3:30-4. सो इट वील टेक टायम. सो आमी बेगीन देवाक पांयां पडया आनी भायर सरया. आतां वयता आमी फातर्पे कांदी कडेन. सो लेट्स सी नो. अशें हांगाल्यान सद्या आमी भायर सरता न्हू. हा खूप गरमी लागता गो तुका. बरें चल या आतां लेट्स गो. सो गायज आमी एक देवळान दर्शन केल्लेलें आसा. आतां आमी येयल्या दुसऱ्या देवळान. हे पळयात. आनी अवी गेला आतां उजवातीचो पुडो हाडपाक. हांगासर कितल्यो धाकट्यो गायो आसा. कितली क्यूट दिसतात. हे पळया गायज कितली सुंदर दिसता देवी पळोवपाक. आनी देवूळ पळयात कितलें ब्युटिफूल जाय. पळयात गायज काय बरें देवूळ. बरें पाशाणाचें केल्लेलें आहा पळय. पाशाणाचें कितलें बरें दिसता पळय. चला आतां आमी हांगासर पांयां पडया. पळय आमचे दोनूय देवळान दर्शन जाल्लेलें आसा. आनी आतां आमी येयला तिसऱ्या देवळान. पळयात काय बरें देवूळ आहा तें. सो गायज आमचे हांगासर दर्शन जाल्लेलें आसा सगळ्या देवळांनी. आतां आमी वयता घरा वयच्या पयलीं आतां आमकां आमची गाडी चार्ज करपाक जाय, नाजाल्यार आमी अर्द्या रस्त्याक पडटली बंद. सो गायज आमी कितें केल्लेलें अर्द्याकूच आमी 20-25% चार्ज केल्लेली बॅटरी. सो आतां वयता आसतना परत एक 20% चार्ज करया आनी चलया घरा मागीर. काय बरें मंदीर पळय. ब्युटिफूल सारकें. क्लियर वेदर ऑफ रेन. आनी हांगा आमी आतां चार्जिंग स्टेशनाचेर पावलेले आसा. लेट्स सी आतां चार्ज करता गाडी आनी मागीर चलया भायर सरया मागीर. सो गायज हे पळय गाडयेची बॅटरी आमची आहा 31%. आनी कितली किलोमिटर चलयल्या ती दाखयता तुमकां पळय. आयज 102 किलोमिटर चलयल्या आयज गाडी हांवें. 100 आनी 2. सो आतां गाडी चार्ज जावपाक रावल्या पळय आमी 5:30 जाल्या. सो आतां पळोवया चार्ज करया आनी फटाफट या मागीर आमी घरा. सो ऑलमोस्ट आमकां 3 वरां लागली म्हापशेसून हांगा पावपाक. स्लो येयला, चड फासूय येवंक ना आमी. देवाचें दर्शन बीन घेतलें आनी आतां चार्ज करपाक लायल्या गाडी. आफ्टर चार्जींग आमी चल्ली घरा मागीर न्हू. रील
पळयता हेजेर पळय एका भुरग्यान मरे आपणाची 3 बोटां कट करून गळ्यान घातल्या कित्याक स्टाईल मारपाक. शी अरे माझ्या बाबा कितले ट्रॅफिक रे. आम्ही आता गाडी बी चार्ज केली आणि आता आम्ही घरा वचपाक भायर सरल्या. आता आम्ही केन्ना पावतली कोणाक खबर. बापरे. सो आम्ही आता घरा कडेन पावलेली आसा आणि आमची बॅटरी पळोवंक शकता 13% आसा आणि आयज आमचे टोटल जाल्लेले आहा 160 किलोमीटर येवपाक आणि वचपाक. सो गाईज आम्ही फायनली घरा कडेन पावलेली आसा आणि आयची टोटल किलोमीटर रायड आमची आहा 160 किलोमीटर. आणि हे 160 किलोमिटरान आमकां खर्चो कितलो येयलो? 0 रुपीज. झिरो. फक्त खावपाचे आणि देवाक कितें व्हरता पळय ते आमचे नाल केळी तो नॅचरल खर्चो. पूण ट्रॅव्हलिंग खर्चो सारको 0. हायपर चार्जिंगाची कॉस्ट 0. आतां पर्यंत फुकट आसा. ते भायर आमकां थंय वचून बरें दिसलें. इट वॉज रियली पीसफूल. आनी एक तुमकां इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाक सोदता. तुमी पळयलां आसतलें फातर्फे कान्नी कडेन शांतादुर्गा आमच्या देवळान वयता आसतना थंय खूब धाकटुले पाटकुले आसता आनी तांकां कितें ना कितें खावपाक घालपाक कितें ना कितें तांकां खावंक घालूंक जाय. आनी कितें आहा ते खूब भुकेल्लेली आसता. ती कोणूय आतां चलता पोतयेन समज केळी घेवन देवाक दाखोवपाक वयता न्हू जाल्यार ती कितें करता धांवन धांवन ते पोतये फाटल्यान येतात. मन जात तांकां खबर ना कितें करपाचें आनी कितें करपाचें ना पळय तें. आनी ते सोदीत धांवन 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 येता थंयसरली केळी घेवपाक. सो आमी आयज एक अलगूच कितें तरी नोटीस केलें की आमच्या फाटल्यान एक श्रीमंत घरांतली 2 कपलां आनी आवय आनी बापूय चलतालो तेंचो. म्हाका दिसता ती हेच आसतली गोल्ड स्मीथ आसतली न्हू. बरें भांगर बिंगर घालून सारकी बरें व्हडली गाडी बिडी घेवन सारकी शिश्शागात. आनी आमी एक नोटीस केलें की ती गाय धाकटुले पाटकुले तेच्या फाटल्यान ते बायले फाटल्यान गेले न्यूली मॅरीड. आनी इन्स्पायर्ड ऑफ गिवींग ते एक केळें काडून दिवच्या जाग्यार तेणें ताका अशी खोट मारली करून उठ उठ करून अशें. आनी इट वॉज रियली पेनफूल. तुमकां एक सांगपाक सोदता मनजात आनी जानवर म्हणटा पळय जानवरांक कसलें अन्न खावपाक घालप म्हणजे ते डायरेक्ट देवाक पावन जाल्लेल्या भशेन आसता. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट. आमचो गायज तुमी ह्या व्हिडिओन पळयल्लेले आसतले की अंकितान धाकटुल्या पाटकुल्याक केळी घातलेली ती. तशें आतां तुमकां वाटेर वयता आसतना असली पाटकुली गावतली कसली गाय गावतली फाटल्यान धांवतली तांकां ते केळें घालून तांकां ते केळें दीत जाल्यार वायट ना. ते वयल्यान तुमचें डायरेक्ट देवाक पावन जाता. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. तूं कितलो श्रीमंत जालो पासून न्हू जाल्यार हट हट हुट हुट अशें करूं नाका. हार्डली 40-50 रुपया पडटा ते केळींक. ती केळी तर गायक घालीत जाल्यार तुमी भिकारी जावचे ना. सो ऑलवेज रिमेंबर दॅट. सारकें मो. आनी येता आसतना आमी खुर्साकूय पांयां पडून येयला पूण अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें सांग आमचे जो फोन दुसरे फोन अंकिताचो जो फोन आसलो खबर आसा तेतून ते व्हिडिओ कॅप्चरूच जावंक ना सारके. सो आमी ते घालपाकूय पावूंक ना. GMC कडेन ती एक कुरीस आहा पळय ते मेंटल हॉस्पिटलाच्या फुडल्यानूच थंयसर गेल्लेली आमी. इट वॉज रियली अमेझींग येता आसतना. आनी मागीर डायरेक्ट घरा. सो आयचो व्लॉग तुमकां कसो लागलो तो कमेंट करून सांगा. लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमकां ट्रॅव्हलिंग व्लॉग जाय जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगा. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन खूब सारो आमकां मोग दाखया. लायक सबस्क्राईब करा. टील देन गुड बाय. फाल्यां मेळटा तुमकां. आतां चला आनी एक गजाल फाल्यां आमी स्पायसी चिप्स चॅलेंज करपाचें आसा. सो स्टे ट्यून.